म्हादय न्हंयचे पात्रांत जॉयंट इन्स्पेक्शनाक हालचाली. गोंयच्या पत्रांक प्रवास समितीची जाप. व्हिजीट प्लान दियात म्हणून सांगला. WRD मंत्री सांगता. ताणी आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवचो तिनूय स्टेटीक महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा तिनूय स्टेटीक म्हटिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन व्हिजीट प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो करून दिवचो अशें म्हणून. बेजिना व्हिजीट करताले खंय खंय व्हिजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय, कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय म्हणजे रिक्वेस्ट आनी सजेशन जें आसा पळय न्ही तें सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिलीरायझेशन विथ हें म्हटलां ताणी बेजीन फॅमिलीरायझेशन विथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा. आनी त्या नुसार मागीर आमी आमचे नजरेन खंय खंय वचपाक जाय तें आमी सजेशन जें आसा पळय न्ही चड करून लेटस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ फुडें आमी दितले. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, कर्नाटकान दिवं ना अजून. तिगांनी वेगवेगळे दिवपाक जाय, आपले आपले वेगळे वेगळे दिवपाक जाय, पूण तें जाता तितले बेगीन दिलें की बरें न्ही, आमकांय बरें. तिनूय राज्यांचो प्लान समिती कडेन पावतकूच खंय वचपाचे ताचेर परत बसका जावंक शकता. तिनूय स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटीव आपयतले हांगसर जस्ट टू डिस्कस आनी फायनलायज द प्लॅन. कारण तिगांची वेगळी वेगळी सजेशन आसतली. ते म्हणटाले हांगा या, दुसरे म्हणटाले आनी खंय या, तिसरे म्हणटा आनी खंय या. अशें तिगांचे सजेशन वेगवेगळे आसूं शकतात. आनी त्या नुसार मागीर एखादी प्रवाह कमिटी चेअरमॅन आसा पळय ते एखादी हांगसर मिटींग घेवंक शकता. तिनी रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स आनी मागीर फायनल प्लॅन करून मागीर डेट आमकां दितले की अमके दिसा वचपाचें अशें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.